सरकारान जाता ते भशेन मदत करपाचो म्हज्या नदरेन हांव सरकाराचे पळयत सरकार यत्न करता। पूण हांव कितें म्हणटा त्या हो प्रश्न यत्न करता सरकार बाबा लोकांचेर कठीण परिस्थिती आयल्या तांकां थोडी मदत कशी करया हाजेर सरकार प्रयत्न करता। सर हांव 12 वर्सां जालीं मायनीर सर्वीस करतालो आतां सद्याक काडलो। हांव कितें म्हणटा म्हाका एक समज तळें आसा आनी त्या तळ्यान समज उडी मारल्यार मोडटलो हें समज म्हाका पयलीं कळटा जाल्यार तो मनीस त्या तळ्यान उडी मारपाक शकना। हांव सांगूंक सोदतां फक्त आमकां ही जी मायन समज फाल्यां बंद पडटली अशें म्हणून आमकां पयलीं कळ्ळें 1-2 वर्सां जावं 5 वर्सां जावं पयलीं कळ्ळें जाल्यार आमी हे मायन सेक्टरान आमी भितर वयचे नासले। आनीक हांव सांगूंक सोदतां की हे NGO पळय आसा हे NGO इतलीं वर्सां खंय आसले, इतलीं वर्सां जे NGOन कित्याक आवाज उठयलो ना हांव तें सांगूंक सोदतां। आनीक NGO म्हाजी बायल आसा, भुरगीं आसा, म्हाजे आवय आसा, म्हाजे भयणी आसात। फक्त घरान हांव एकटो लग्न जाला, म्हाजे भयणीचीं आतां लग्न करपाची हें आसा, लग्नाच्यो भयणी जाल्यात पूण तांकां लग्न करपाक शकना असली परिस्थिती आतां सद्याक आमी उपाशी पडपाची परिस्थिती येयल्या। त्या टायमार हांव NGO सांगूंक सोदतां की NGO त्या टायमार खंय आसले। हांव म्हणटा आतां आमचे तुमी खबर घेयात, आमच्या घरांनी येवन पळयात आमची परिस्थिती कितें जाल्या। आनी हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां की आमकां जाता तितलो हेल्प करचो। आनी सरकारा कडेन हांव मागतां की प्रत्येक जो आमच्या ह्या वाठारांत 150 ते 200 लोक हे कामाक आसात मायनीर काम करपी। हांव सरकारा कडेन मागतां की सगळे जे कमिटी करची आनी ते कमिटीन प्रत्येक घरांत जो मायनीर जो कामाक आसलेलो त्या प्रत्येक घरान विजीट करून तेंचे सर्वे करून तांकां सरकारी नोकरी दिवची इतलेंच म्हाजें सांगणें। सरकारी नोकरी दिवची म्हणटा पळय न्ही तें घडपाचें ना। हांव सरकार न्ही पूण हांवें सरकार चलयला म्हाका खबर आसा सरकारी नोकरी सगळ्यांक दिवपाक शकना न्ही सरकार टेम्पररी तात्पुरती मदत करपाक शकता ती सरकार आपले पद्दती प्रमाणे आपले ऐपती प्रमाणे करता। पूण नोकरी सरकारान दिवची, सरकारान अरेंज करची, सरकारान घडोवन हाडची म्हणटा ती जायना। फक्त नोकरी मेळची म्हणून सरकारान उद्योग धंदे बेगीन चालू जावचे म्हणून प्रयत्न करपाचो तें तुमी सगळ्यांनी सांगलां की तांणी जाता तितले बेगीन तो करचो। हांव केरोज क्रूज ट्रक ओनर सांगे म्हजो क्वेश्चन आसा सर आमी इतले वर्सां जाले हे टॅक्स भरताय तितून आमी आमच्यो पोन्नी ह्या वाठारांत पोन्नी जायती गाडी आसाय आमी ग्रीन टॅक्स भरताय। हे पर्यावरण प्रेमी आसा पळय तेणी पर्यावरण प्रेमीवाद्यांनी केन्ना चिंतलें ना आमी ग्रीन टॅक्स भरताय ते वर्सा 1000-1500 भरताय जाल्यार सरकारान हे 1500ची वर्सां आमचे गाडी फाटल्यान एनवायरमेंट क्लियरन्स जावपा लागून झाडां रोयली नाय हेंचेर तेणी कित्याक केस घाली ना मायनीचेरूच कित्याक केस घायली हो म्हजो क्वेश्चन आसा। आनी हे पर्यावरणवाद्यान चिंतपाक जाय आसलें आमचेर हे ट्रक ओनरांचेर पाड येवची पयलीं बाबा आपूण सगळे गोवोरमेंटाचेर केस घालतलो वर्सा हे ग्रीन टॅक्साचे कितले पयशे पळयतलो आनी हे ग्रीन टॅक्सा पयशांचेर इतली आपूण हे मायनींग वाठारांक झाडां रोवन घेतलो आनी ह्या लोकां पासत हो एनवायरमेंट क्लियरन्स करून झाडांचेर करतलो हें तेणी चिंतूंक जाय आसलें तेणी तें केलें ना। आखरीक मायनीचेर ते पावले आमच्या पोटाचेर ते येयले आमची पोटां तेणी केन्ना चिंतलें ना तेणी चिंतलें कोणाचें आयज तांकां सगळ्यांक खबर आहा एनवायरमेंट आपूण सुसेगाद जेयताय म्हणून थिंगा पूण तांकां खबर ना हिंग जनवार आहा ती जाणाय ते तांकां खबर आहा हत्ती जावं हरण एकू पेट काड म्हणून दुकोर कितली पेट काडटा तांकां खबर ना दुकोर एक पाटी 20 पेट काडटा बराबर जाल्यार हे 20 पेट आतां एनवायरमेंट क्लियरन्स कोत्ताय काय आमकां पिड्यार कोत्ताय आमची शेतां आमची उशेरां पिड्यार कोत्ताय हो म्हजो क्वेश्चन आहा एनवायरमेंटाक। तुम्ही एनवायरमेंट वाल्यांक प्रश्न जो विचारला तो एकदम बरोबर। एक म्हत्वाचो प्रश्न तुम्ही विचारलो तो लोक ग्रीन टॅक्स भरता सरकार झाडां कित्याक लायना आनी सरकारान चडांत चड झाडां लावची आनी एनवायरमेंट सुदारचें पर्यावरण सुदारचें म्हणून तुम्ही बोवाळ कित्याक घालोना पयलीं फक्त मीन अडोवपाक तुम्ही बोवाळ घालता म्हणटकर एनवायरमेंट पळय आसता न्ही। आनीक एकच गजाल तुमकां सांगता ही तुमच्या जाणविकाये खातीर प्रदूषण जाता पळय न्ही तें फक्त मिनान जायना मनीस जेन्ना जाता तेन्ना प्रदूषण सुरूप अशें म्हणटात तज्ञ अशें म्हणटात की तुमी आमचो समाज जर 1 लाख लिटर जर उदक पिलो समाज सगळे आमी 1 लाख लिटर जर उदक पिलो 80,000 लिटर तातूंतल्यान गोमूत भायर सरता 80,000 लिटर आनी खंय वता 80,000 लिटर सगळे जमनी तेवटेन वता। आज तुम्ही पळयात कळंगूट हेवटेन सगळे बागान टुरिजम भाग जो म्हणटात थंय हांगचे परस चड पर्यावरणाक धोको आसा ते कोणूच उलयना। थंय
थंय कितें जालां संबंद भारतांत एका स्क्वेअर किलोमिटराक 274 लोक रावतात आनी कळंगुटे कितले रावतात 800 चौपटीन. ताका लागून कितें जाता सगळें प्रदूशण वाडटा आनी उदकांत पळय आसा न्ही उदक पळय आसा न्ही तें टोटली इबाडलां. कोलिफॉर्म म्हणून जाला ते बारीक बारीक जीव सगळे आंतड्या भितर वतात ते. मागीर दुसरी गजाल इंडस्ट्री तुमी केसर हांगा वचून पळयात वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट सकयल पयलीं केसरवाळ झर आसताली. आज खंय आसा केसरवाळ झर? प्रत्येक गांवच्यो झरी बंद जाल्या, बांयो आटल्या. कोणूच कसो इंडस्ट्री आड उलयना, कोणूच कसो टुरिजमा आड उलयना. फक्त मायनिंगाच्या आड लोक कित्याक उलयतात? हो प्रश्न तुमी काडपाक जाय. ह्या प्रश्नाचेर सरकारांनी विचार करपाक जाय. अरे प्रदूशण सगळे कडेन आसा, फक्त हांगाच न्हय. आनी प्रदूशण आसले बगर कसलीच अर्थीक कारवाय ना, प्रदूशण आसले बगर जीण ना. प्रदूशण कंट्रोल करपाक जाय. तर हे सरकारांनी विचार करपाक जाय, तुमी विचार करपाक जाय आनी तुमी सगळे एक कडेन मेळून हाजेर फोकस घालपाक जाय की प्रदूशण नासतना अर्थीक कारवाय आमकां दाखयात. मीन बंद करून आमी करतले कितें? हो प्रश्न तुमी काडपाक जाय. सांगात. फाटीं एक म्हाका दिसता 10 दिसां पयलीं एक जस्टीस संतोष हेगडे म्हणून ताणें स्टेटमेंट केल्लो कर्नाटकाचें की दाऊद इब्राहिमाचे जर भितर उडयले जर जाय जाल्यार ताचे लोक उपाशी मरतले म्हणून दाऊद इब्राहिमाचेर कारवाई करप ना काय कितें. आनी तो रिलेट केल्लो की मायनींग हाका. म्हाका इतकेंच विचारपाक जाय तुमकां, मायनींग हो इतको भयानक. आतां दाऊद इब्राहिमाचो धंदो हो कायदेशीर आशिल्लो बेकायदेशीर आशिल्लो? गोंयचे सगळेंच मेन जर बेकायदेशीर आशिल्लें जाल्यार म्हणूं येता आशिल्लें. गोंयचे डिपेंडंट जे आसात पळय न्ही ते आपल्या ट्रकाचे टॅक्स भरनाशिल्ले, रोड टॅक्स भरनाशिल्ले, बाकीचे सगळी जी टॅक्सीस आसा ती भरनाशिल्ली, गोश्ट वेगळी आशिल्ली, टोटल बेकायदेशीर. आतां थोडे मायनींग इलिगॅलिटीज मायनिंगा भितर आशिल्ले म्हणून मायनींग एका बरोबर बंद करप. इतके मोठे बुद्धिमान मनशान असलो हो मायनिंगाचो संबंध दाऊद इब्राहिमाच्या गैरकृत्या कडेन लागप हें बरोबर आसा काय कितें? तुमचें मत कितें हाजेर? हांवें म्हजें मत आदींच जायात जाग्या हातून प्रोग्रामांत सांगलां की संतोष हेगडे सारको सुज्ञ मनीस, जाणकार मनीस, आमचो भयंकर रिस्पेक्ट आशिल्लो मनीस असली पिशेपणां उलयत अशें आमी धरना म्हूण. ही सामकी पिशेपणां. दाऊद इब्राहीम खंय आनी गोंयचे मीन खंय, कित्याक कितें उलयलां म्हणटकर ते ताजेर भितर खोलांत सरपाचें परतून कारण ना. कारण खूब ताजेर भासाभास जाल्या आनी तो उलयलो तर सामकें चूक. चूक कित्याक उलयला ताका गोंयचें कांयच खबर ना. आमच्या मुख्यमंत्र्यान बरोबर सांगलां ताका गोंयचें कांयच खबर ना. ताका कोणें तरी कानांत सांगलां अशें अशें चल्लां, तो उलयला. उलोवपाचें न्हय ताणें, पयलीं अभ्यास करपाचो बाबा कितें चल्लां कशें चल्लां आनी त्या मागीर उलोवपाचो. सर म्हाका एक लास्ट प्रश्न विचारपाचो आसा की ही सगळी परिस्थिती आयली आमचेर ती कित्याक लागून आमी जावन करूनाय मायनींग बंद पडपाक लागून हातूंत इलिगॅलिटीज जे कोणी केल्यात, जे कोणी सरकार जेन्ना आशिल्लें तेन्ना परमिशन दिली, मायन्स ओपन जाल्यो आनी ताका लागून आमी मायनीचेर डिपेंडंट जाले. आनी लास्ट अशी परिस्थिती आयली की आमकां आतां जेवणा खाणाक आमी पातीशेर म्हणटा त्या भशेन. ताका लागून इलिगॅलिटीज जे कोणी केल्यात तांकां पनिशमेंट करूंकूच जाय. तर सरकारान हें करपाक कितें तरी तांकां हें करपाक किंवा सपोज मायनून केल्यार मायनूनसांक पनिशमेंट दिवपाक जाय किंवा आनी मायन तांचेर कितें टॅक्सीस वॉटेवर तांकां हें लावन पेनल्टीज तांकां भरपा लावन मायन चालू करपाक दिवपाक जाय. न्ही तो वेगळो प्रश्न. जे कोणेंय बेकायदा काम करूं, कोणेंय करूं, ताका शिक्षा म्हणटा ती जावंकच जाय न्ही. कारण कायद्या आड कोणूय वता ताका शिक्षा जावंक जाय. तो मागीर मायन ओनर आसूं आनी कोणूय आसूं, राजकारणी आसूं और सरकारी नोकर आसूं, जे कोणें पळय कायद्या आड काम केलां ताका शिक्षा जावंक जाय. आतां कायद्या आड म्हणजे कितें? हांव आनी तूं कसलो कायदो कोण कायद्या आड म्हूण ठरोवपाक शकना. कोर्टांनी तें ठरोवपाक जाय. सरकारान ती प्रक्रिया सुरू करपाक जाय. आनी शाह कमिशनान खुबशे आरोप केल्या. शाह कमिशन म्हणटा तो देव न्ही, शाह कमिशन म्हणटा तो जज न्ही. ताणें आरोप केल्या. ते आरोप आतां चवकशी करून मागीर ते सरकाराक कोर्टांत वचचें पडटलें, कोर्टान ते सिद्ध जावचें पडटलें आनी मागीर कोर्टान ती शिक्षा घडची पडटली कायद्या प्रमाणे. ती प्रक्रिया सरकारान सुरू करची, हाजे बद्दल दुबाव ना. ते सायड बाय सायड काम चालू करपाक जाय सरकारान, पूण ताजे परस म्हजे मतान तें चालू जातलेंच. हें चड सुरू करपाक जाय, लोकांक काम दिवपाचें, मिनं सुरू करपाचें. आनी मिनं सुरू करता आसतना सारकें पर्यावरण बी सारकें सगळें सुरळीत चलता हाची जतनाय घेवपाची. वेलकम टू जायात जागे. I'll summarize today's discussion in English.
Why English? That's because those people who speak on environment very generally speak in English, and those people who speak about bread and butter issues talk in Konkani. I speak on both the issues, so I will speak in both the languages. Today we are in the village of Uge, which is another hard hit area by the closure of mining. The main question which has been raised by all these people who have participated in today's discussion is, why don't these environmentalists come to the village and discuss with us? Why do they sit in cities and pass judgments over environment, economic activity, pollution, and why do they go to courts without asking us, without seeing our plight? This is one of the questions. The second and a more important question is, why these wildlife sanctuaries near our villages? We have monkeys there, we have fowls there, and they constitute the majority of the animals. Do we require such huge wildlife sanctuaries for protecting them? And our wildlife sanctuaries are among the biggest in India. Our Goa's territory is 3,702 square kilometers, out of which about 650 square kilometer is our wildlife sanctuary, which constitutes 17%, and most states in India have 3 to 5% as their area as wildlife sanctuary. This is highly unjust. We are the smallest state in the country and have perhaps the largest in the wildlife sanctuary, which is very bad, which is detrimental to the economic interests of the common man, and the mining should start immediately. The state government should take all action to start mining immediately, and as a long term measure try to either reduce the size of these wildlife sanctuaries or get rid of this buffer zone, because in Goa, if you have buffer zone, if you have wildlife sanctuary, there will be no place for us to stay and no place for us to live. This is to thank you on behalf of Prudent Media, and keep watching Prudent Media. Thanks for watching. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावल्या वोगे हड्ड्यातले इगळे आयज हड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जाऊं दी जागे जायात जागे गांवकारांनू जायात जागे